नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत एक स्पेशल मिसळ रेसिपी करण्यात येता. मिसळ म्हळ्यार वटाण्या उशली बरोबर फोव सर्व करचे. हांव हांगा सुमार 200 ग्राम धवो वटाण घेतला. वटाण बरो करून धुवन घेवका आणि घेतील वटाण्याची 3 पट उदक घालून 8 तास जाले आता हे वटाणे शिजवून घेऊया. कुकरात वटाण्या बरोबर भिजेल उदक बी घालका. वटाण्या लागश तितले मीठ घालका आणि गॅसा फ्लेम लो दवरूनच 4 ते 5 सिटी काढून घेवका. वटाण खूप बोळ जावन वचचे ना आणि खूप घट्ट बी उरचे ना. जरा सोले सुटच्या जाय तितले शिजयला पुरो. वटाण समा शिजला आता एक फण्ण घालून घेऊया. फण्णाक कांदो लसूण कसले वापरते ना. 2 चमचे तेल हुंदकन घेवका. 2 चमचे तेलात सासव, हिरवी मिरसांग, फण्ण पालो, हिंगा पिठो आणि थोडे हळदी पिठो घालून फण्ण घालून घेवका. आता शिजेल वटाण घालका. वयल्यान 1 व्हड चमचे गोड, 1 ल्हान चमचे मिऱ्या पिठो आणि 1 वाटी सोय घालका. हे सगळे बरेकन मिक्स करून घेऊया. आमगेल वटाणे उशली रेडी आसा. ही उशली अशी सर्व केल्या जाता. हांव हाजे बरोबर एक सिंपल फोव करून दाखयता. हाजे बरोबर खंयचो फोव सर्व केल्या जाता. 2 लोकांक जावच तितलो थोडोसो फोव करून दाखयता. हांगा अर्ध वाटी सोय घेतला. तातूंत 1 ल्हान चमचो फोवा पिठो, 1 चिमटीभर मीठ, 2 चमचे गोड घेवका आणि सगळे एकदम थोडेशे उदक घालून कालोवन घेवका. आता हांव हातूंत सुमार 2 वाटी फोव घालून सॉफ्ट हँड म्हळ्यार हळू मिक्स करून घेवका. एकदम चिरडूच्या ना मुरडूच्या ना फोव. आमगेल फोव बी रेडी जालो. वयल्यान जाय जाल्यार थोडोसो कोथंबरी पालो घाल्या जाता. आता मिसळ कशी सर्व करची म्हण पळोवया. एक प्लेटात उशली आणि फोव घेवका. वयल्यान जाय जाल्यार थोडोसो कोथंबरी पालो आणि सोय घालका. आणि शेव घालच्या मात्र विसरच्या ना. गरम गरम च्या बरोबर खावच्याक मिसळ रेडी आसा. ही मिसळ तुम्ही बी ट्राय करा. कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि कोंकणी भाषेत कोंकणी रेसिपीज पळोवच्याक आमगेल टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.